वेळीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार हांव सुशांत कोकळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मर्तनेकार तुमचे मुखार घेवन आयल्यात ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो। आनी सद्याक साश्टीक एक चलो पंचायत नांवाचें एक अभियान चालू जाला, म्हणजे सगळें गोंयांतूच चालू जाला, पूण साश्टीक चड 8 मतदारसंघ आशिल्ल्यान 30 पंचायती आनी 2 नगरपालिका आशिल्ल्यान ताका मातशें चड ताजेर भर आयला। पूण एक जर हे सगळें पळयलें जाल्यार चलो पंचायत हे जी मोहीम सुरू केल्या ती एक अशी एक नांवापुरती करपाक जाय म्हण केल्या काय दिसना। कारण तुका एकच कालची गजाल सांगता तुका की काल मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीक हो आयिल्लो बाबूश मसरत आयिल्लो आनी थंय तो आयिल्लो खंय लोकांच्यो कारणे आयकपाक, पूण थंय लोकांक कोणाक कांय खबर नाशिल्लें, कोण लोकूच नाशिल्ले थंय। आनी अशी परिस्थितीक जेन्ना तक्रारी मांडल्यो तेन्ना एक नगरसेवकान फुडें येवन सांगलें की आमचो मातसो नगरसेवकाचो पगार वाडोवपाचो प्रयत्न करता सरकारान। आनी दुसरे आनेक हे सांगलें की ते आमचे सद्याक मडगांवाक जो सांब सतायता तो प्रश्न म्हणजे ते आमच्या हाडसरा किंवा चुट्टा हाचो हे करपाचो ते विलो लावपाचो जो प्रश्न आसा ताजेर हांवें आमच्या मंत्र्यान सांगलें की पणजे ते एक मशीन हे घालून करतात आनी हो जो पिटू आसा तो एक कंपनी ते ब्रिक्स करतात आनी ते 600 रुपया पर किलो काडटात ते हे करून ते विकती घेतात। तेन्ना एक नगरसेवकान हे केलें की सांगलें की तशें जाल्यार मुगेलो ट्रक आपूण ताका लायता म्हणून कामाक लायता। तेन्ना बाबूश मसरत स्वता म्हणजे सांगचें पडलें आनी बाबा हांगा तरी तुमचो धंदो हाडनाकात ना लोक तुमकां कितें म्हणटाले हे चिंतात म्हणून हे सगळें पळयल्यार तुका कितें दिसता। एक पळयलो न्ही जाल्यार हो कॉन्सेप्ट कसो म्हणजे प्रोग्राम कसो राबोवपाचो आनी कित्या खातीर केला हेच पयलीं गव्हर्मेंट ऑफिसराक खबर ना आनी ते कोण मिनिस्टराक तेन्ना खबर। दुसरी कशें जालें मडगांव म्युनिसिपालिटी जर मडगांवचो जर प्रोग्राम करलो जाल्यार लोकांक कोणाकच खबर नासता ताची पब्लिसिटी जाता। आज तशेंच पाळोलें जालां लोकूच ना एक 3 पंचायती खातीर एक कडेन दवरिल्लो आनी उरिल्ली 4 पंचायती खातीर दुसरे कडेन दवरिल्लो आले सिक्रेट घेता थंय लोकूच ना। काल फातोड्डे जालो आशिल्लो लोक त्या प्रमाणे आयले ताणें आपली गाराणी मांडली। हांगा मडगांव म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर तुवें सांगलें तशें आपलो पगार वाडोवचो म्हणटा आनी तुमकां जर पगार वाडोवपाक जाय वाडोवचो आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना। तुमी तुमची मिटिंगेक हें मानात रिजोल्युशन घेयात आनी तें धाडात मरे। हे मिनिस्टरा सांगून तुमी हांगा येता तेन्ना आनी कितें बरें काम करून घेया मरे तेन्ना म्हणजे तुमी खंय आसात आनी तुमी चिंतप कितलें बारीक अशें। बाबुशाक सांगचें पडलें बाबा तुमी जर तो शेडर घेतला तो मुवींग शेडर घेया म्हणून मुवींग शेडर घेयात। सो तुमकां जो गाडी वता गार्डन वेस्ट जावं चुट्टा बिट्टा वता ती थंयची ते मुवींग शेडर घालता थंयची थंय ती बारीक जाता। सो तुका तो पुनव हाडपाक जो खर्च तूं घालता तो हाडून परत संचड्यार पडटा। सो तातूंत भितर हें जायना। दुसरी गजाल आसा की सुदीन ढवळीकरान एक बरो म्हणजे एक यश हाडलें ताचेर उलयतना की हो आमकां प्रोग्राम कित्याक करपाक आज सुदीन ढवळीकरान कोणाचेर बाण मारपाक गेला हें आमकां खबर ना। सुदीन ढवळीकरान सांगलें की आमच्यो खुबश्यो कंप्लेनी वयर पावतात फायली उडकून उडटात फायली पास जाल्यार सुद्दां दिनात। ह्यो अश्यो कंप्लेनी वयर पावल्यो आनी दिल्लीची सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की तुमी अशें वचात आनी हाजेर लक्ष घालात आनी हाजेर पळयात म्हणून की कितें चल्लां। सो लोकांनी गाराणी सुटची आनी हाजो एक रिपोर्ट म्हणून तो आमकां सीएमओक धाडटलो आनी जे आपले आयकलात एविडन्सीस कोणाले आयकले त्यो बरोवनच त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विथीन 48 hours धाडचे पडटा। तातूंत भितर फातोड्डेचे एक नागरिकान बरो मुद्दो मांडलो तो म्हणपालो बाबा हे प्रोग्राम आमी हाजे पयलीं सरकार तुमच्या दारी जाल्यार आतां पंचायत चलो पंचायत प्रोग्राम जालो आमी सांगता तुमकां येवन हांगा टायम आमचोय वेस्ट तुमचोय वेस्ट पूण हाजें खरें कितें जातलें म्हणजे रिपीट कंप्लेन जायत रावता हाजें खरें कितें जातलें काय म्हणून हें प्रश्न। तातूंत भितर आयज बाणावले पळय सामकें अजापाचें आमदार म्हणटा आपल्याकच आपयलो ना वेंझी अरे ह्या आनी कसलें काम म्हणटा पंचायत चलो आपल्याकच आपयना मागीर लोक कसो येतलो आमकां सांगप ना तुमी डायरेक्ट येतात तुमी करतात कोणाक पंच मेंबराक येतात बरें
पण आमदार हे आपल्याक तरी सांगावं लागतं. म्हणजे आज विजनरी जे आमचे हे केले इन्व्हेस्टर केले ते गेले तांचो किती वाद जालो अलेक्स सिगारेट विजनरीचे इन्व्हेस्टर गेले ते म्हाका दिसता 4 ब्रांच आशिल्ल्यो विजनरी. सो थोडे नुवेचे आशिल्ले, थोडे सावंतवाडी आहिर म्हणजे कुर्तरी कोलवा बाणावले आमचे इन्व्हेस्टर. ताणें एक मुद्दो म्हणलो अलेक्स सिगारेट की आमचो पयसो मातसो दियात म्हणून. सो अलेक्स सिगारेट म्हणपाक आपूण ह्या उलोवन जाना आनी तुका ताणें सांगलें की अलेक्स सिगारेट तुका आमी इलेक्शना पयलीं मेळिल्ले तेन्ना तुवें सांगिल्लें आमकां की आपूण तुमकां 5 लाख तरी दितलो म्हणून मिनिमम. सो ताणें तो मिळवून दितलो तितलो मेळून दितलो आपल्यान न्ही आमकां थ्रू गव्हर्मेंट आसा. सो ताणें अलेक्स सिगारेटाक बरो मजेशीर सांगलें की आपूण तुमकां सांगिल्लें तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलें जाल्यार पावराक आयली जाल्यार आपूण तुमकां 5-5 लाख दितलो. आतां काँग्रेस गव्हर्मेंट इलेक्शन जातकीर आयली ना. सो तुमगेर मेळटा. मागीर एक मनशान मुद्दो काडलो की तूं पावरा आस न्ही काय म्हणून. तो म्हणटा बीजेपीन सांगलां की तुमकां दिवपाक ना जावं आमकां दिवपाक मेळना, बीजेपी दिवपाक रेडी ना अशें म्हणून ताणें सांगलें. मागीर तातूंत भितर ताचो वाद जालो आनी आतां ते म्हणटात कितें जे लोक आसात ते आमकां ताणें मोस म्हणलें अशें करून तुमी कित्याक हें आमकां जर येवन तुमी आमकां सॉल्व करपाक शकना म्हणजे आयकून घेवपाक शकना आयकून जर घे आयकून घे हें जर आयकून घेवपाक शकना जाल्यार तुमी कित्याक हें करत आसता म्हणटा चलो पंचायत आनी अशें प्रोग्राम कित्याक करता हो एक मेन मुद्दो. आज अनेक कितें जालें की टॅक्सीवाले टॅक्सी ड्रायव्हर आसात ते बार्देशचे तर ते संघटनेचे आज विजय सरदेसाय मेळ्ळे आनी तांचो एक म्हणणें आसा की गव्हर्मेंटान परत टॅक्सी फाटीं ज्यो आमच्या रेंट बायक रेंट काराक लागून जे 1-2-3 एक्सिडेंट ताका लागून परत स्पीड गव्हर्नन्स न्यू बसोवपाचो हें केला आनी ताका लागून आमकां पयलीं आमी बसयल्ले आतां आनीक 6,000 दिवन ते अपग्रेड करचे पडटा. सो ते म्हणटा देव त्रास आनी ताचे विजयान आनी एक म्हणटा ते स्पीड गव्हर्नन्स म्हणटा ती टॅक्नॉलॉजी जाली कमी म्हणटा तो म्हणटा ताजे परस पणजे जशे AI स्पीड कॅमेरा AIचे आधारीत ते स्पीड कॅमेरा तशें हांगा हें करचे आनी डायरेक्ट कितें की तुजे हाका लिंक करून ते डायरेक्ट तुगेले तुका ताला येवपाक जाय तरेचे कितें तरी मेकॅनिझम करचे अशें विजयाचो हें आसा. आनी ते तांचो ग्रीवन्स कितें आसा तेच न्ही ताचे मेन म्हणजे तांकां 6,000 एक्स्ट्रा मोडचे पडटा. सो ते म्हणटात आमकां हातूंतल्यान सुटका दी 6,000 सुटकी दी. आतां विजयान सांगलो पॉयंट एकदम बरो आसा म्हणजे आमकां एटलिस्ट हायवेचेर तरी हे बसयल्यार मातशे खुबशे कंट्रोल येतलो. बाकीचे आसा प्रत्येक कडेन कॅमेरा बसोवप म्हणटा तितलो पॉसिबलूय ना. तूं भितर आतां स्पीड ब्रेक फकत ते टॅक्सीवालेच करता प्रायवेटी करता. सो एक हायवे पणजे आतां मेडशे म्हणल्यार मेडशे आनी दोनापावल ह्या रोडार ते बसयल्ले आसा. सो जर हायवेचेर अमके डिस्टन्सार जर बसयलो एकाचेर जाल्यार आमकां खूब फायदो जाता. तसोच एक हें जाता की आतां ते कोलवा बाणावलेचे. सो कोलवा सर्कल टू आमचो कोलवा बीच हांगा मदीं तांकां एक अशे रस्ते मोठे जे वायड आसा रस्त्यान ताचेर चड व्हेहिकुलर ट्रॅफीक जाता थंय जर बसयले जाल्यार तांकां मातसो कंट्रोल करपाकूय बरें हें जातलो. तुवें पळयलें आसतलें कोलवा कशे एक्सिडेंट जातात म्हणजे तो रस्तो आतां 10 वर्सां जालीं तो रस्तोच कंप्लीट जायना वायडनींग केल्लो. सो हे रस्त्याचेर तो आतां वायडनींग करपाक घेतला आनी वायडनींग जातकीर आनीक फास्ट जातली ताची ट्रॅफीक. 2 वर्सां पयलीं 2 पुलीस मेळ्ळे कालच फाटीं एक गाडी थंय उलटली सो ताका कोणाक कांय जालें ना. सो हाजेर मातसो कंट्रोल येतलो. विजयान सांगता हें बरें सजेशन ताणें तशें सांगलें की फातोर्डाक पयलीं आपल्याक फूल बसून दी म्हणटा. सो ट्रॅफीक कंट्रोल करपाक बाकीचें करपाक सगळें बरें जाता. विजयान आनीक तातूंत आज ताचो थंय डिस्कशन जातना एक विशय आयलो तो म्हणजे रस्त्याचे गोंयचे जे रस्ते आसा रस्त्याच्या कुशीन लोकां खातीर आपले निसर्गीक विधी करपा खातीर ज्या तरेचे टॉयलेट्स जाय आसात तशे हांगा गोंयांत तशेंच त्या प्रमाणांत मेळनात. ताका लागून जे पर्यटक येतात तांकां निरुपायान एकदां रस्त्याचेर उगड्याचेर ते हें करचें पडटा विधी करची पडटा. ताका लागून एक म्हणटा गोंयचें नांवूय पेड्यार जाता आनी दुसरें म्हणटा जे कोण असले जर आतां कोणाक जर थंय पुलीस हें जालें फायन तांकां फायन काडटा. सो हाजेर विजय म्हणटा हाजेर एक उपाय म्हणजे तुमी एक सर्टन डिस्टन्साचेर एक हे आमचे सुलभ शौचालय सोय हें करची. सो ते जर केलें तर म्हणटा
हांकां लोकांकय त्रास जावचे ना आनीक गोंयचें नांवूय पेड्यार जावचें ना. सो ही विजयाची एक सुचोवणी आशिल्ली. तसो पळोवपाक गेल्यार हांगच्यान तूं समज आतां हो हायवे हांगच्यान तूं गेलो जाल्यार खरोच टॉयलेट ना. हय हय पणजे सुद्दां गेलो हांगसान मडगांव सावन काणकोण गेल्यार तूं खंय पळयत आसा. ना काणकोण सांगून ना काणकोण म्हणटा रस्तो तरी तो अशीर आसा तूं आतां मेन तुका हांव वच सांगता हांगच्यान जर तूं पणजे हायवे खंयच टॉयलेट ना. दाबोळी सुद्दां वास्को गेलो जाल्यार तुका टॉयलेट ना. सो हो पॉयंटाचेर आमी विचार करपाक जाय खंय तरी आनीक हाजेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन कितें तरी घेवन येवपाक जाय अशें दिसता. सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो आनीक एक 2-3 जी सजेशनां आयल्यात ती खरेंच लक्ष दिवपाची आसात आनी सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें. हाका लागून गोंयची इमेजूय सारकी सुदारतली आनीक लोकांकय जे त्रास जातात ते कमी जातले. सरकारान हाचेर विचार करचो इतलेंच आमी मागतात आनी हे आमची ही चर्चा सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.